अंदू वर्सा 21, 22 आणि 23 असे 3 दीस काव्य होत्र जातले। उद्घाटन ताजे गोयच्या माननीय राज्यपाल श्रीमती मृदुला सिन्हा, ज्यो स्वता एक साहित्यीक आसात, लेखिका नामनेच्यो, तेणी करचें अशी आमची इच्छा आसा आणि आमी तांकां विनंती केल्या की तांणी येवचें म्हणून। हे फावट कमीत कमी 20 ते 22 भाशांचे प्रतिनिधी येतले अशें आमकां आसता आनी ज्यो थोड्योश्यो वेगळ्यो भाशा आहात म्हणजे डोगरी, मणिपुरी, मैथिली ह्या भाशांचे सुद्दां प्रतिनिधी येवपाक कन्फर्म केल्ले आसा। प्रत्येक स्टेटींतले रिप्रेझेंटेटिव्ह हांगा आसतले। तेच भशेन गोंयचे कोंकणी, मराठी, हिंदी आणि इंग्लीश जे गोंयान रावन बरोवपी कवी आहात ह्या कवीक थंय स्थान आसतलें। आमचे कोंकणीन बरोवपी मंगळूर सारक्या ठिकाणाक, मुंबय सारक्या ठिकाणाक जे लोक आसात ते येतले। मराठीन बरोवपी बहुसंख्य कवी येतले आनी अशें करून एक सादारण कमीत कमी 450 ते 500 कवी ह्या काव्यहोत्रांत सहभागी जातले अशें आमकां आसता। काव्यहोत्र हो ब्रँड जावचो आणि हो ब्रँड साहित्य विश्वान सबंद भारतभर फेमस जावचो आणि त्याच बरोबर जे पळय कल्चरल टुरिजम म्हणून जेका आमी म्हणटात, जें आज मेरेन गोंयांत अस्तित्वान नाशिल्लें। गोंयांत फक्त टुरिजमचे बाकीचे प्रकार आहा पण कल्चरल टुरिजमचेर कोणें भर दिवना। सो आमची इच्छा आसा की जयपूर लिटररी फेस्टिवल जसो एक फामाद जाता त्या धर्तीचेर काव्यहोत्र हें गोंयचें लिटररी फेस्टिवल म्हणून कल्चरल टुरिजमच्या दृश्टीन खूब मोठे उपलब्धी जावची हे खातीर आमचे प्रयत्न चल्लेले आहा। ज्या कवीक हातूंत सहभागी जावपाचे आहा तांच्या खातीर एक ऑनलायन आनी ऑफलायन अशे दोनूय मोड दवरल्या आनी ऑनलायन जर कोण करतले जाल्यार आमची जी वेबसायट आहा www.goacom.काव्यहोत्र हाजेर तांकां हे फॉर्म्स आमचे जे आसा पळय प्रिस्क्रायब्ड फॉर्म हे अवेलेबल आसतले आनी ते मागीर तांकां आमची ईमेल ID जी आहा kalaacademygoapoetsmeet@yahoo.co.in हेजेर तांकां ते आमकां मेल करपाक मेळटले। नांव नोंदणी करपाची निमणी तारीख ही 10 जुलय मेरेन आमी दवरल्या। देशांतल्या खंयच्याय कवीक आपली सविस्तर म्हायती ऑनलायन ऑफलायन आसूं हे हातूंतल्यान धाडपाक मेळटली आनी मागीर आमी सिलेक्शन करतले।